गोंयांतली 87 मदली 28 चार्जिंग स्टेशनां बंद पडल्यात. केंद्रीय जड उद्देग मंत्रालयान संसदेत सादर केल्ल्या अहवालात हे विशयीचो उल्लेख आसा. 2020 ते 2021 वर्सा 8, 2021 ते 2022 वर्सा 19, 2022 ते 2023 वर्सा 6, 2023 ते 2024 वर्सा 22, 2024 ते 2025 वर्सा 14 आणि 2025 ते 2026 वर्सा 18 चार्जिंग स्टेशनां उबारिल्लीं. इलेक्ट्रीक गाडयां खातीर गोंयांत फावो ती चार्जिंग स्टेशनां नात. ह्याच कारणाक लागून लोक इलेक्ट्रीक गाडयो घेवपाक फाटीं फुडें जातात. पेट्रोल कंपन्यांनी चार्जिंग स्टेशनां उबारल्यांत, पूण ती देखरेख नाशिल्ल्या कारणाक लागून बंद पडल्या आसुयेत असो अदमास आसा. चार्जिंग स्टेशनां बंद पडत रावलीं जाल्यार इलेक्ट्रीक गाडयो घेवप्यांची गैरसोय जातली, इतलें मात खरें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.